शिक्षण मंत्री कितेंय सांगू, गोयच्या शाळा हायस्कुलांची अवस्था वायट आसा। एक एक करून कितल्योशोच घडणुको उक्ताडार येत आसात। देखीक वास्कोच्या सरकारी हायस्कुलाच्या मुख्य आवारांतल्या कॉन्क्रीटाचो कांय भाग कोसळ्ळो। इमारतीक शॉक मारता देखून भुरग्यांक मांगोरचे शाळेत व्हरून घातल्यात। आमचो हिरू महाले दाखयता शिक्षण मळाची अवतिकाय। गव्हर्मेंट स्कूल दिसता, वास्कोचे मेन स्कूल आसा, मेन गव्हर्मेंट स्कूल आसा आणि ह्या गव्हर्मेंटाचो एक स्लॅपाचो पोर्शन पडलेलो आसा आणि ज्याच्या खातीर हांगासले स्कुलांतले भुरग्यांक शिफ्ट करचे पडले आणि ह्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक ऑलरेडी दुसऱ्या गव्हर्मेंट स्कुलांत शिफ्ट केला आणि हे स्कूल जे आहा हे जायती वर्सां जाली ही बिल्डींग बांदलेली आणि ती आतां सद्या डिलिबिटेड कंडिशन आहा। जायते क्लासीनी स्लॅपाच्या पोर्शनाक खंय तरी पॅच वर्क केल्लें आसा आणि खंय स्लॅबचे पोर्शन पडतय आसात आणि ह्याच संदर्भान आयज वास्कोचे आमदार हांगा येयले आणि पळोवणी केली आणि तेंच्यांनी सांगला की हे जी बिल्डींग आहा ही परत नवीन बांदतले आणि एक बरें स्कूल दितले। पण सद्या जर हांगा जी म्हायती मेळ्ळा त्या हिशोबान हांगा शॉक येता बिल्डींग अशें आयकूंक येता। त्या भायर पोर्शन स्लॅपाचें पोर्शन जे आहा ते कोसळपाक लागलेलें आसा आणि एकदम डेंजर पोजिशनान ही बिल्डींग अशें कळलें आसा। सद्या तरी आयज मेरेन हे स्कूल चालू आसलें, आतां सद्या आयजसून भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलान शिफ्ट दुसऱ्या केल्लें आसा आणि हेच्या फुडें हांगा बिल्डींग येतली अशी तेची म्हायती दिल्ली आसा। अभिमानान उलोवपा सारके हे सरकारी शाळेबद्दल कांयच ना। पालक आसूं, शिक्षण अधिकारी वा शिक्षक सगळ्या खातीर सरकारी शाळा सद्याक शॉकात जावन रावल्यात। शाळेच्या वणटींक विजेचो शॉक मारता। सद्याक तर विद्यार्थ्यांक कुशीच्या शाळेत व्हरून भरल्यात। असल्यो शाळा आसत जाल्यार गोंयांत शिक्षणाचो फुडार कितें आसतलो ताचो अदमास काडूं येता। सकाळी म्हाका फोन आयलो की मॅडम अशें स्लॅब मातसो कोसळ्ळो आनी आमी भुरग्यांक कितें करूया काय म्हणून। मागीर हांवें तेन्नाच तिका सांगलें सद्या तेंचे मिड डे मील येवनी, तांकां मिड डे मील दियात। तांची ओल्ड बिल्डींग आसा म्हणजे भुरग्यांक सगळे ओल्ड बिल्डिंगान बसयली आनी मागीर मिड डे मील दिवन आमी तांकां धाडलें। मागीर त्या मिनटान आमचे डायरेक्टरा कडेन हांवें परमिशन घेतलें सगळें की आमी मंगूर स्कुलान तांकां हें करता एडजस्ट करता म्हणून। मागीर ऑल दीस एडजस्टमेंट्स वर डन and from Monday the school Vasco Mail will be running in Mangur Hill High School. सद्या कितें कंडिशन आहा बिल्डिंगेची? बिकॉज हांवें खूब कडेन पॅचीस पळयले। This building has to go for a repair and the request has been often sent and PWD was supposed to do the assessment and all. सकाळी म्हाका मॅसेज आयली एडमिनिस्ट्रेशनची आनी ADI वायकला मॅडम की गव्हर्मेंट हायस्कूल मेन हांगा मातसो स्लॅबाचो प्लास्टर निखळ्ळा, त्या खातीर हांव हांगा आयिल्लो विजिटाक। ऑनरेबल MLA आशिल्लो हांगा आनी हांगा भुरग्यांक क्लासीन आपोवप रिस्की अशें म्हाका दिसता। खरो कितें एसेसमेंट तो PWDच करतले, PWD आमी बरयतले। सो आमी टेम्पररीली भुरग्यांक गव्हर्मेंट हायस्कूल मंगूर हांगा शिफ्ट केला। भुरग्यांचें कसलेंच नुकसाण जावचें ना, पूण बिल्डिंगेची परत कितें रिपेर करून डागडुजी करपाची काय आनी कितें करपाचें हें डिसिजन PWD आनी बाकीचे एजन्सीज घेतले। सो हांव ऑनरेबल CMाचें हांगा ही गोश्ट घालतलो। ऑनरेबल MLAनूय CM सराक कॉन्टेक्ट केला, प्रॉपर डिसिजन आनी घेतलें। शिक्षण मंत्री हेरशी दिता तसलेच आश्वासन वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारानय दिला। मुळात शिक्षणा सारकिल्ल्या मुळाव्या गरजांकडेन सरकारान चलयल्ली आडनदर गंभीर गजाल मानची पडटली। आमी रोखडेच धांवन आयले त्या मजत आनी भुरग्यांक भायर काडिल्ली। सो ताणें आमकां मागीर हांगा येतकूच अशें कळ्ळें की तांचे शॉपूय थोडे वणटींक येता म्हणून। सो सगळ्या भुरग्यांक इमिडिएटली इवॅक्युएट केली आनी तांकां सुटी दिली, सांजच्या क्लासीक सुटी दिली आनी आमी येतकूच हांगा पळयलें खुबशे कितें इन अ व्हेरी बॅड स्टेट। इवन लास्ट टायम आमी जेन्ना एस्टिमेट केल्लो आमी थोडे रिपेर्स केल्ले, अशें दिसून येता की रिपेर जावन पसून ही बिल्डींग कॅनॉट बी रिडन अगेन। सो आमी CMा कडेन उलयला की ती बिल्डींग हॅज टू बी रिडेवलप म्हणजे टोटल नवी बिल्डींग बांदपाक जाय। कित्याक तुमी पयलीं आज आमकां इवन हें दिसना, वारांव दिसना। सो वी हॅव टोल्ड CM CMान सांगलां की इमिडिएटली प्रपोजल मूव कर म्हणून वी वील गेट इट क्लियर्ड। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।